मयेकारांक न्याय दिवपी बिलाचो मसुदो 20 जानेवारी मेरेन तयार करपाचें उतर मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान शेनवारा मय भूविमोचन समितीक दिलें। हे बिल तयार करतना मयेकारांक विश्वासात घेतले ही गजाल मुख्यमंत्र्यान स्पश्ट केली। मय भूविमोचन समितीन शेनवारा मुख्यमंत्र्याक मेळून ह्या प्रस्नाचेर भासाभास केली। 10 जानेवारीक ते परत पर्रीकाराक मेळटले। मुख्यमंत्र्याच्या उतरा उपरांत मयेकारांनी आपलें आंदोलन मार्च मेरेन स्थगीत करपाचें थारायलां। मयेकारांचो प्रश्न जाता तितले बेगीन सुटावो जावचो म्हण मये नागरीक भूविमोचन समिती आंदोलन करीत आसा। शेनवारा ह्या समितीचे वांगडी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराक मेळ्ळे। मार्च म्हयन्यांत जावपी विधानसभा अधिवेशनात खासा कायदो करून मयेचो प्रश्न सोडोवपाचें उतर पर्रीकारान ह्या वेळार दिलें। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। आमदार वाघ हल्लो प्रकरणात मुख्यमंत्र्यान केल्ले आरोप निळकंठ हळर्णकारान भायर आयले। हळर्णकार म्हणटा आपणे आरोपींची नांवां दिवंक ना। हे प्रकरणात आपले नांव जोडून मुख्यमंत्री वाघाच्या हल्ल्याची चौकशी गुटलावपाचो यत्न करता। गोंयांतली कायदो सुवेवस्था हाताभायर गेल्या हे परिस्थितींतल्यान लोक प्रतिनिधी सुटूंक ना अशें राष्ट्रवादी काँग्रेस म्हणटा। कायदो आनी सुवेवस्था सांबाळपाक सरकाराक पुराय अपेस आयला असो आरोप ट्रोजन डिमेलोन केला। निळकंठाचे आयकून आमदार विष्णू वाघान हल्लो करतल्यांची नांवां पुलिसांक दिल्ली अशें मुख्यमंत्र्यान म्हणिल्ले। निळकंठ हळर्णकारान हे आरोप भायर आयले। प्रकरणाची चौकशी न करपा खातीर हे सगळें चल्लां अशें तो म्हणटा। विष्णू वाघान जी नांवां दिली हे सुद्दां पळयतले सगळे लोक आसले। हांवें नांवाचो प्रश्न जर मुख्यमंत्री कटचे आपल्या आमदाराची जावं एक गोंयचो नागरीक म्हणून जाल्यार ती नांव कोणी दिल्ली कशी दिल्ली ही खुद्द पुलीस मार्फत विष्णू वाघ करूं शकता। ही सगळे म्हाजें नांव घेवप घालप हो मुख्यमंत्र्याक हे इन्व्हेस्टिगेट करपाचें कशें ना कशें दिसता। गोंयांतली कायदो सुवेवस्था हाताभायर गेल्या हे परिस्थितींतल्यान लोकप्रतिनिधी सुटूंक ना अशें राष्ट्रवादी काँग्रेस म्हणटा। Life is not safe. How can a common man ever believe that life is safe when an elected representative forget the attack? The matter is being played and you have become the defense lawyer of the accused. You see the chief minister arguing on TV, which I saw yesterday. He is nothing but a defense lawyer, which I will bring to your notice. सुशांत पळ प्रुडंटा खातीर। मोगो पक्षान बहुजन समाजाक वाऱ्यार सोडला अशी खर टिका जनजागृती मंचान केल्या। मोगो पक्षाक बहुजन समाजाची लागणूक आसल्यार लोकसभा वेंचणुकेत बहुजन समाजाचे उमेदवार वेंचून हाडचे अशी मागणी मंचाचो निमंत्रक गोविंद गावडेन केली। निळकंठ हळर्णकाराच्या कार्यावळीक गेलो म्हणून आमदार विष्णू वाघाचेर हल्लो करपी भाजपा कार्यकर्ते मोगो महिला मेळाव्याक वचपी नरेंद्र सावयकाराक वगी कित्याक रावतात असो प्रस्नूय मंचान केला। गोंयांतल्या बहुजन समाजाक वयर काडपा खातीर भाऊसाहेब बांदोडकरान मोगो पक्ष घडयल्लो, मात आतांच्या मोगो फुडाऱ्यांनी बहुजन समाजाक वाऱ्यार सोडला असो आरोप जनजागृती मंचान केला। खरोच हो जर पक्ष जर बहुजन समाजाच्या हिता खातीर जर वावरता जाल्यार ह्या पक्षान येणाऱ्या 2014च्या लोकसभेत दोन्ही मतदारसंघातल्यान बहुजन समाजाक उमेदवारी दिवून त्यांना निवडून आपण टाकायचे आणि तेवढी बी स्वतःच्या कापस्थानीचेर स्वतःच्या स्वबळाचेर। राष्ट्रवादी काँग्रेसीचो अध्यक्ष निळकंठ हळर्णकाराच्या कार्यावळीक गेलो म्हूण रेवोडा वाठारांतल्या भाजपा कार्यकर्त्यांनी आमदार विष्णू वाघाचेर हल्लो केलो। मोगोच्या महिला मेळाव्याक वचपी नरेंद्र सावयकाराचेर कोणूच कित्याक उलयना असो प्रस्न जनजागृती मंचान केला। आमदार विष्णू वाघ हांचेर हल्लो जाला त्याचो सामको खर शब्दान निषेध करतात आणि सरकारा कडेन मागता की ह्या हल्ल्याचो जो कोण सूत्रधार आसा ताका ताबडतोब गजाआड करचो। प्रुडंटा खातीर फोंडेच्यान विवेक प्रभू। आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव।